मातेवाचें शुभ वर्तमान. जुंवाचे शीस जेजू सोरशीं आयले आनी तांणी म्हणलें, आमी आनी फारिजेव उपास करता, पूण तुजे शीस उपास करिनात ते कशे? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत, पूण न्हवऱ्याक तांचे सोरशिल्लो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. देवाचें उतर हें.